ती डेड बॉडी घेतली आणि सेफली आपणाच्या हार्श व्हॅनीन घातली. टायम जाल्लो सांजची 7 सुमार आणि तेका ती डेड बॉडी कशी घेवन कर्नाटका बेळगांव वचोंक जाय आसलें. फुडें गेलो, हार्श व्हॅनीन फाटल्यान जी डेड बॉडी दवरल्या खबर आसा, थंयसरल्यान आवाज येता परत एकदा डाम 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 करून. लिटरली तुमकां सांगता, म्हाका डॅनिसान सांगलें आपूण चड्डेनूच मुतलो. डॅनिसाक न्हू नेवो जॉब लागलेलो आणि तो जॉब कितून लागलेलो तो तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी म्हणटली बाप रे. तेका जॉब लागलेलो हार्श व्हॅन चलोवपाचो. ओके, ज्या गाडयेन डेड बॉडीज मोडी व्हरता पळय त्या गाडयेचेर तेका ड्रायव्हिंगेचें काम लागलेलें. आनी हें आयकोन डॅनिसाक इतलो भंय दिसलो, पूण आवय बापायक पळयतलय जाल्यार गाडी तर चलोवचीच पडली, काम करचेंच पडलें. आनी डॅनिसा वांगडा पयलेच दिसा डेड बॉडी व्हरता आसतना तेच्या वांगडा असो इन्सिडेंट घडलो की तो म्हणटा आपणाक आतां डेड बॉडी आनी हार्श व्हॅन पयले काय हात कडकडटा म्हणटा अशें. डॅनिसा वांगडा कितें जालें आनी तेच्या वांगडा कितें असो ट्विस्ट ऑफ टर्न येयलो हे व्हिडियोचेर स्कीप करिनासतना पळयात. टायम वेस्ट करिनासतना हांव स्टोरीचेर येता. डॅनिस एज 23 years old, व्हेरी टॅलेंटेड, बिलोंग टू अ व्हेरी मिडल क्लास फॅमिली. केन्ना शिकोंक ना तो, शिक्षण बीन कांय करूंक ना, ताका फक्त येतालें म्हणटा तें गाडी चलोवपाक न्हू. हय. आवय बापूय सारकी गरीब, बापूय फूल 100% बेबदो आनी आवय 60-70 एजीचेर बाबडी ती लोकांच्या घरान काम करून डॅनिसाक आनी तेच्या घोवाक पळयताली. पूण फायनली डॅनिसान चिंतलें की आपूण आतां कामाक वयतलो आनी तेणी हार्श व्हॅन चलोवपाचें काम घेतलें. पयल्याच दिसा डॅनिस आपणाच्या जॉबार गेलो आनी तेका जेन्ना डॅनिस आपणाच्या पयल्या फावटी जॉबार गेलो तेन्ना हार्श व्हॅनीन तेजो ओनर आसलो तो हार्श व्हॅन न्हू साफ करतालो, म्हणजे धुतालो भितरल्यान. आनी तें पळोवन तो मातसो खंय तरी हाल्लो, खंय तरी भियालो. आनी जेन्ना तेज्या पात्रांवान तेका सांगलें डॅनिस आयजसून तुजी ड्युटी चालू, आमकां आतां कॉल येयल्लो की आमकां तुमची हार्श व्हॅन जाय, गोंयांतल्यान डेड बॉडी कर्नाटका व्हरोंक जाय. व्हरोंक जाय कर्नाटका व्हरोंक जाय. गोंयांतल्यान ड्रायव्ह करून गाडी कर्नाटका व्हरोंक जाय. आतां कर्नाटका खंयसर जाणां बेलगाम वाटेन, बेळगांव सायडीक. तेणी म्हटलें काम तर आहा जाल्यार आपणाक करचेंच पडलें न्हू. सो तो कितें केलो, तेका तेज्या पात्रांवान लोकेशन दिलें खंयच्या घरान वचोंक जाय, खंयसून बॉडी कलेक्ट करूंक जाय आनी खंय ड्रॉप करूंक जाय. हें सगळें इन्फॉर्मेशन तेणी घेतलें आनी तो डेड बॉडी कोणाची आसा पळय त्या घरान गेलो. जेन्ना तो थंय पावलो जाल्यार डेड बॉडी तेंच्यांनी अशी भायर दवरलेली आनी त्या डेड बॉडी कडेन 2 बायल्यो आसल्यो उब्यो आनी कोणूच ना. आनी सायडीचे लोक जमा जाल्लेले, म्हणजे सायडीचे नेबर जमा जाल्लेले. बेसिकली जी कोणाची डेड बॉडी आसा खबर आसा तो भुरगो एक्चुली कर्नाटकाचो आनी तो हांगासर जॉब करतालो गोंयान. डॅनिस ज्या जाग्यार डेड बॉडी व्हरपाक येयल्लो तो भुरगो कर्नाटकासून हांगासर कामाक आसलो एका कंपनीन आनी तो थंय रेंटेड रुमान रावतालो आनी तेज्या वांगडा तेजी भयण रावताली. ओके, भयणीची एज आसतली एक 46 years old आनी ती दोगांय एकाच कंपनीन कामाक आसली. ओके, पूण सडन जेन्ना त्या भयणीचो भाव तो भुरगो येता आसतना बायकीर तिजो एक्सिडंट जालो आनी ही डायड ऑन द स्पॉट. आनी तेजी बॉडी तेज्या गांवान कर्नाटका व्हरपाचें काम डॅनिसाच्या पात्रांवान घेतलेलें. सो जालें कितें, डॅनिस त्या जाग्यार पावलो स्पॉटार. तेणें आपणाची हार्श व्हॅन लायली आनी फाटलें दार ओपन केलें गाडयेचें आनी थंय डेड बॉडी आसलेली आनी डेड बॉडीच्या सायडीक ताजी 2 बायलां उबी आसली अशी. ओके, एक तेजी भयण आनी एक आनी कोण तरी नेबर सायडीचो. ते रेंटेड रूम न्हू आनी लोक सगळे सायडीचे जमा जाल्लेले. सो तेणी कितें केलें, ती डेड बॉडी घेतली आनी सेफली आपणाच्या हार्श व्हॅनीन घातली आनी आपणा हार्श व्हॅनीची चावी चालू केली आनी भायर सरलो. सारकें न्हू. हय. आतां तुमकां खबर आसा
की हार्शमॅन म्हटलं का सगळ्यात पयलीं भंय दिसता. म्हाका जाल्यार वाटेर पयल्यारूच भंय दिसता. असले केन्नाच कोणा वांगडा जावंक जायना कोणाची डेथ. सो जालें कितें, पयलो जॉब, फर्स्ट डे, आनी एके वाटेन तेजे हात कडकडटा, डेड बॉडी. टायम जाल्लो सांजची 7 सुमार आनी तेका ती डेड बॉडी कशीय घेवन कर्नाटका बेळगांव वचोंक जाय आसलें. सो तेणी गाडी स्टार्ट केली आनी तो फुडें आपणाची गाडी घेवन डेस्टिनेशनाचेर वयपाक भायर सरलो. आनी एके वाटेन डॅनिस म्हाका सांगतालो की आपणाक गाडी चलयता चलयता इतलो भंय दिसतालो की मात पासून खंयसर कितें जाय जाल्यार आपणाक पयलीं भंय दिसतालो कितें जालें काय म्हणून. कित्याक फर्स्ट टायम तो डेड बॉडी पळयतालो आनी डेड बॉडी घेवन वयतालो. अशें करून करून 1 वर जालें. तो गाडी चलयता 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 आनी फायनली चोर्ला घाटार पावलो. आतां तुमकां खबर आसा बेळगांव वयतले जाल्यार सगळ्यान पयलीं लागता चोर्ला घाट. सो चोर्ला घाटा वयल्यान तेणी गाडी फुडें काडली. फुडें गाडी चलयता चलयता धाप्प करून फाटल्यान आवाज येयलो. असो मारलो कितें तरी जंगलांतल्यान वयता, कितें तरी झाडपाळ गाडयेर पडला आसतलें धाकटुलो खानो, आवाज येता ठण म्हणून. तेणी ते इग्नोर करून तो फुडें गेलो आनी एके वाटेन तो प्रेयर करता. भंय दिसता तेका, रात जाल्या, एकलोच आसा, कोणूच ना आनी तो गाडी घेवन ट्रॅव्हल करता. फुडें गेलो जाल्यार हार्शमॅनीन फाटल्यान जी डेड बॉडी दवरल्या खबर आसा, थंयसरल्यान आवाज येता परत एकदा डाम 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 करून. आनी डॅनिस सायड मिररांतल्यान असो फाटल्यान वळोन पळयता जाल्यार कोणूच ना. आनी तेका असो फाटल्यान पळोवपाक कसो जाय, पूण तेजी इतली भितरल्यान फुटलेली, इतलो भियारलेलो की तो फाटल्यान वळोन पळयनासलो. आख्खो तो गाम्यान फूल जाल्लो. जें म्हाका डॅनिसान सांगलें की तो जेन्ना परत मातसो फुडें गेलो परत डाम 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 आवाज येयलो. आनी तुमकां खबर आसा हार्शमॅनीन जे ड्रायव्हिंग सीट आसा तेजे मदीं हांगासर एक धाकटुलो असो फाटल्यान, म्हाज्या फाटल्यान असो एक धाकटुलो ग्लास आसता. तितून आर पार डेड बॉडी अशी पळोवंक मेळटा, अशी म्हणजे फाटल्यान कितें आहा पळय तें. आनी तो ग्लासांतल्यान तो म्हणटा डॅनिस आपणाक ग्लासांतल्यान भायर पळोवपाक आपणाक जायनासलें. आपूण डाब 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 आवाज येतालो आनी आपणाक अशें दिसतालें की पळोव कितें आहा फाटल्यान पळय तें. पूण आपणाक जायनासलें कित्याक काळो घूप सारको. रात जाल्या 8:30 सुमार जाले आनी डेड बॉडी आहा आनी हार्शमॅन चलयता. ओ माय गॉड, सांगपाकूय कितें जाता. आनी डॅनिसान इग्नोर केलें आनी तेणी परत गाडी चलोवपाक स्टार्ट केलें. बट हेज्या उपरांत जो इन्सिडेंट डॅनिसा वांगडा घडलो, ओ माय गॉड. गाडी ट्रॅव्हल करता करता मदींच डॅनिसाची हार्शमॅन खक 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 करून जग जावंक लागली आनी मिडल ऑफ द रोड घाटाचेर थंयच बंद पडली. गाडी क्रँक दिता, गाडी क्रँक करता 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 स्टार्टूच जायना. लिटरली तुमकां सांगता, म्हाका डॅनिसान सांगलें आपूण चड्डेनूच मुतलो. सारकें न्हू? सारकें. जे डॅनिसान आमकां सांगलें की जेन्ना गाडी बंद पडली आनी गाडी स्टार्ट करी, येता वयता कोणाचीच गाडी ना आनी आपूण म्हणटा चड्डेनूच मुतलो. इतलो आपूण भियारलेलो. अशें जाल्लेलें की गाडी थंयच सोडूं आनी कोणाची गाडयेर लिफ्ट घेवन घरा वचों. पण बाबडे काम तर घेतला, पयशे तर जाय. गाडयेंतल्यान कसो करून भायर देंवलो आनी फुडलें बॉनेट ओपन केलें. बॉनेट ओपन करून पळयता जाल्यार गाडी फूल गाडी तापल्या, इंजीन सारकें गरम जाला. डॅनिस म्हणूंक लागलो, डॅनिसान चिंतलें की इतलें ट्रॅव्हल केलां न्हू, इतले पयसून सावथ गोवासून असो येवन तेणी नॉर्थ गोवांतल्यान बॉडी घेवन हांगांतल्यान खूब गाडी किलोमिटर चलयली. म्हणून ताका अशें दिसलें की गाडी खंय तरी तापल्या आसतली आनी गाडी हार्शमॅन ती ओल्ड आसली. तो रावलो मातशें वगत, देवाचें नांव घेतालो, प्रेयर करूंक लागलो, जेजूचें प्रेयर करूंक लागलो भायर. आनी कशें करून गाडी थंड जाली काय तेणी गाडी स्टार्ट मारली आनी तो परत फुडें गेलो आनी अरावंड एक 12-13 किलोमिटर्स जाले काय गाडी परत एकदा बंद पडली आनी तो शापूत भियालो. तो बेगीन देंवलो, बॉनेट ओपन करून पळयता जाल्यार परत एकदा गाडी गरम जाल्या. तेणी कितें केलें, बॉनेट सकयल केलें फुडलें आनी तो परत एकदा गाडयेन वचोन बसलो
थंड जावपाक. पण डेज टायम भितरल्यान परत एकदा आवाज येता डाम 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 करून. आनी डॅनिसान व्हडल्यान कियस मारली आवय गे मामी गे भियोन. ओ माय गॉड. आनी तेणी कसो कसो धाडस घेवन फाटल्यान ग्लासांतल्यान वळोन पळोवपाचें डिसिजन घेतलें. डॅनिसान आपणाची मान अशी केली आनी ग्लासान फाटल्यान पळयता जाल्यार डेड बॉडी थंयच आसा. ज्या तो स्ट्रेचर कसो आसता तेजेरूच आसा आनी तेका बांदल्या म्हणजे अशी अशी पडोंक जायना म्हणून ती आसा. तेणी पयली आसा ती. आनी जेन्ना तेणी डेड बॉडी पयली तेन्ना तेका आनीक भंय दिसोंक लागलो. सारकें न्हू तो सांगतालो तसो डॅनिस तेका आनीक भंय दिसोंक लागलो. आनी तो देवा कडेन मागता केन्ना आपणाक बाबा थंय पावय आनी हेजे उपरांत आपूण घरा वयता आनी हे जॉब सोडटा लास्ट टायम. हेजे उपरांत केन्नाच आनी हे गाडयेचें काम घेयना हर्ष वहिनीचें. तशें करून फुड्यान एक चायची टपरी आसली आनी तेका खंय तरी अशें दिसोंक लागलें की एक च्या घेता आनी आपूण फुडें सरता. तो बेगीन बेगीन थंयसर चार टपरीचेर गेलो. एक च्या घेतली, एक सिगरेट घेतली. सिगरेट मारता मारता चाय पिवंक लागलो. आनी थंयसरल्या लोकांनी ताका विचारलें तूं कितें घेवन वयता. तेणी सांगलें आपूण एक डेड बॉडी मोडे घेवन वयता. मोडे घेवन वयता म्हटलें काय जे बाकीचे लोक थंय कोण च्या पिवपाक आसले ते अशें पळोवंक लागले आबूज जावन. डेड बॉडी म्हटल्यार काय लोक आबूज जाता न्हू. ते आबूज जावन पळोवंक लागले. भिवंक लागले तशें कळ्ळें न्हू तुमकां कितें म्हणटा पळय तें. आनी च्या पियाता अचानक गाडी जी हार्श फॅन आहा ती ऑटोमॅटीक स्टार्ट जाली. गाडी स्टार्ट जाली आनी चाय टपरीचेर म्हणजे हांगाल्यान एक 50-60 मिटराचेर चाय टपरी आहा आनी गाडी ऑटोमॅटीक रिवर्सान गेली. आनी जे घाटार चोरला घाट वयर काडटालो न्हू ही गाडी अशी रिवर्सान सकयल देंवोंक लागली आनी स्पीड तेजी वाडोंक लागली. हेडलायटी दोनूय चालू आसा आनी डॅनिस गाडी फाटल्यान धांवता गाडी फाटल्यान हार्श वॅनीच्या फाटल्यान धांवता आनी तितून डेड बॉडी आसा. आनी ती गाडी अशी वयरसून सकयल देंवली रिवर्सान आनी एका झाडाक अशी हात वळोन अशी उरली. कळ्ळें तुमकां. खाळयेन पडटा वाचावली अशी आदाळ्ळी आनी उरली. सगळे चाय टपरी वाले लोक धांवन येयले आनी हात घालपाक कोणी भियाता जाल्यार 2-3 जाणांनी तेजी मदत केली डॅनिसाची आनी ती गाडी थंयसरल्यान सुशेगाद थंयसरल्यान झाडा कडल्यान काडली. थंयसरल्यान डॅनिसाचो भंय आनीक वाडलो. तो कडकडोंक लागलो. कडकडटा म्हणून तेका चाय टपरीवाल्यान तेच्या तोंडार पाणी मारलें, तेका उदीक दिलें पिवपाक आनी तेका कूल डावन केलो आनी तेका थंयसरल्यान वचपाक लायलो. आनी तो आपणाची हार्श फॅन स्टार्ट मारलो आनी फुडें जर्नीचेर गेलो आनी डॅनिसाक एक वायट संवय आसली. सदींच मोबायल सायलंट. सदींच तेजी आवय फोन मारता जाल्यारूय मोबायल सायलंट. आनी तेका न्हू खूब कॉल येताले. ऑलमोस्ट तेका मोबायलाचेर एक 23 मिस कॉल आसले. 23 मिस कॉल. आनी तेणी मोबायल पळोवंक ना. मोबायल फुडल्या हितून घातला आनी तो ड्रायव्हिंग करता. जाल्यार फुडें जेन्ना तो परत एकदां फुडें गाडी घेवन हार्श फॅन घेवन फुडें गेलो जाल्यार परत आवाज येवंक लागलो डाम 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 परत. आनी एके वाटेन भियाला तो कडकडटा तो. ओके. आनी गाडी तो कंटिन्यूस चलोवपाक चालू केली. गाडी चलोवपाक कंटिन्यूस चालू. आतां तेणी डिसायड केलें की ढाम जावं जाल्यार कितेंय जावं आपूण डायरेक्ट डेस्टिनेशन आपणाच्या लोकेशनार वयतलो आनी तेन्नाच रावतलो. गाडी चलयता परत एक प्रॉब्लम जाली. गाडी जाली पंक्चर. आतां पंक्चर जाल्ल्या कारणान तेजे कडेन पंक्चर टूल्स ना कांय ना. तेणी 2 मिनटां 10 मिनटां अर्दें वर वेट केलो कोण येता काय म्हणून. गाडी जाल्यार कोणाचेच गाडयेन रेस्क्यू करपा सारकें हें ना आनी स्टेपनी काडपा सारकें पाने ना. जाल्यार फायनली तेणी डिसायड केलें आपणाचो मोबायल घेतलो आनी आपूण पात्रांवाक फोन मारतलो. गेलो गाडयेन गेलो आनी ते भितरल्या शेल्फांतलो मोबायल भायर काडलो. पळयता जाल्यार भितर 56 मिस कॉल. फोनाचेर 50-60 मिस कॉल. स्वायप करून पळयता जाल्यार पात्रांवाचे कॉल 20 आनी कोणा कडच्यान घरांतल्यान डेड बॉडी हाडूंक जाय आसली थंयसरल्यानूय कॉल येता. म्हणजे अननोन नंबरा वयल्यान कॉल येता. आनी
सद्या पयलीं तर पंक्चर काडूंक जाय सारकें न्हू. पण जेन्ना तेणी मोबायल घेतलो आनी आपणाच्या पात्रांवाक कॉल मारूंक वयतालो तितल्यान ताका तो अननोन नंबरा वयल्यान कॉल येयलो. अननोन नंबरा वयल्यान कॉल येयले काय तेणी फोन रिसीव केलो, हॅलो. जाल्यार फुडसून आवाज येता. फुडसून ज्या मनशान कितें ताका फोनार सांगलें तें आयकोन डॅनिस थंयच परत एकदां चड्डेन मुतलो. जेन्ना हांवें आयकलेलें आनी म्हाका अशें दिसलेलें की हांव तेज्या जाग्यार आहलो हांव थंयच मरतलो आहलो. शे सारकें न्हू. आणि डेंजर काम ते हवे. जेन्ना डॅनिसाक कॉल येयलो, डॅनिसान जेन्ना कॉल उखल्लो, हालो म्हटलो, फुडसून एक बायल उलयता, ड्रायव्हर तूं खंय रे, तूं आजून कित्याक येवंक ना डॅड बॉडी व्हरपाक? तुमी टायम दिल्लो 7:30 आनी आतां जाली 9:30 सुमार आनी तुमी आजून पावना. आमकां कशेंय करून फाल्यां सकाळीं तेजें क्रिमेशन म्हणजे तेजो हितेर करूंक जाय, तेका जळोवपाक जाय. हें आयकलें आनी तो इतलो भियालो तेणी व्हडल्यान किळस मारली, आवय गे म्हणून. आवय गे, ओ माय गॉड. हांवूच पयलीं आयकलेलो तेन्ना शॉक जाल्लोलो. बेगीन 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 तेणी धाडस घेतलो, गाडयेंतल्यान देंवलो आनी गाडये कडेन रावन 2 मिनटां तो चिंतूंक लागलो. हात कडकडटा, कितें जालें आपणा वांगडा, कितें आपणाच्या गाडयेन आसा ती कितें, आवाज खंयसून येता आनी गाडयेन आपूण पळयलेलें तेन्ना डॅड बॉडी आसली. पण ती फोन मारल्या ती म्हणटा डॅड बॉडी थंयच आसा. तेणी बेगीन बेगीन धाडस घेतलो, स्ट्रॉंग जालो आनी फाटलें दार ओपन केलें. जेन्ना तेणी हार्शवेनीचें दार ओपन केलें, उसकी फटके 4 हो गई. हार्शवेनीचें दार ओपन केलें. डॅनिसान ऑलमोस्ट जीव सोडलेलो. जेन्ना तेणी दार ओपन केलें आनी तेणी पळयता जाल्यार स्ट्रेचरार कोणूच ना. देर इज नो डॅड बॉडी एट ऑल. फक्त मातयेचे मार्क्स जाल्ले, माती आसली सकयल भितर, पण डॅड बॉडी नासली. हें पळोवन तो ऑलमोस्ट जमनीर पडलो, शॉक जावन जमनीर पडलो. भियालो, रडोंक लागलो, किळच्यो मारूंक लागलो. जस्ट 23-24 इयर्स ओल्ड भुरगो तो, सारकें न्हू. रडोंक लागलो, बोवाळ मारूंक, किळच्यो मारूंक लागलो आनी मोबायल काडून पात्रांवाक फोन मारलो. पात्रांवाक सांगलें तेणी की आपूण डॅड बॉडी घेवन हांगासर येयल्लो, पूण गाडयेन डॅड बॉडीच ना. पात्रांव म्हणटा, पात्रांवान ताका 2 गाडयो घातल्यो. आरे तूं गाडी घेवन गेलोय खंय? तुका डॅड बॉडी व्हरपाक म्हापसा वचोंक जाय आसलो मरे. म्हापशेसून डॅड बॉडी कलेक्ट करून वचोंक जाय आसलो. थंयसरल्यान आपणाक कॉलार कॉल येता की तूं येवकूच ना म्हणून. आनी तो सर म्हणटा आपूण डॅड बॉडी घेवन येयल्लो पूण डॅड बॉडीच ना. हें आयकून तेजो पात्रांवूय शॉक जालो. फटाफट तेणी थंयसरल्यान पळ काडली, गाडी घेतली आनी कसो कसो गाडयेचो पंचर काडलो कोणा कडल्यान, गाडी टर्न मारली आनी परत आपणाच्या जाग्यार येयलो, पात्रांवा कडेन येयलो. तितल्या म्हणसर तेंच्यांनी आनीक कोणाक हायर केलो तेजी डॅड बॉडी घेवन वयपा खातीर. जेन्ना तो आपणाच्या पात्रांवा कडेन येयलो तेणें आपणाच्या पात्रांवाक सांगलें कितें कितें जालां पळय तें. आनी थंयसरले हार्शवेनीचे जॉब थंयच सोडले. आनी अशें स्क्रोल करता करता ताका म्हाजी व्हिडियो गावली हॉरर. आनी तेणी डिसायड केलें की ही स्टोरी म्हाज्या वांगडा शेअर करपाक. सारकें न्हू. सारकें. ही जी दुर्घटना घडल्या हिका जाल्लेलो आसा आतां 3 वर्सां. एका हे गजालीक 3 वर्सां जाल्लेली आसा. आनी आतां तोच डॅनिस एम्बुलन्स चलयता. एम्बुलन्स चलयता आतां. आनी व्हेरी गूड, व्हेरी बरो आसा, स्टेबल आसा लायफान. पण ही जेन्ना इन्सिडेंट तेच्या वांगडा घडली तो म्हणटा आपणाक डॅड बॉडी पयल्यारूच भंय दिसता. डॅड बॉडी म्हणटा आपणाक पळोवपाचीच ना. सो तुमच्या वांगडा खूब जाणां वांगडा असले रियल लायफ इन्सिडेंट जाला आसतले न्हू. व्हेरी क्रिपी, डेंजरस, स्कॅरी हे जाला आसतलें. कोणाकूय शेअर करपाक जाय जाल्यार म्हाका डायरेक्ट DM करचो मस्तीखोर गोवन्स इंस्टाग्राम आयडीचेर ऑर एल्स फेसबुकार अविनेश बिग बॉय टॉयज. सारकें न्हू. सारकें. जशी हांवें डॅनिसाची स्टोरी घातल्या तशी तुमची घालतलो. अशें म्हाका खूब स्टोरीज येयलेले आसा तुमच्या मुखार. हांव स्लो घालीत रावतलो. पण आयची व्हिडिओ तर तुमकां आवडली, तुमकां खंय तरी भंय दिसला आसतलो जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून तुमचे विचार आमच्या वांगडा शेअर करचे. बरें जावं नाल्यार वायट जावं, कॉमेंट करून सांगा.
आनी चॅनलाचेर नेवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन टाटा गुड नायट आनी बाबाय. कॉमेंटा घालात. कॉमेंट मारा आनी भियो नाका, भिवपाची कांयच गरज ना असो आमचो CM म्हणटा प्रमोद सावंत.